नमस्कार, हांव अलिशा मेनेझीस. गोमंतक टीव्हीच्या गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आतां नदर मारूया गोवाचे टॉप 25 खबरांचेर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सकाळी सुमार 9:30 सुमार मतदान केले. फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें काम लोकांनी पळयलां. देखून थीर सरकार घडोवपा खातीर लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. मतदानाची आदले राती मेरेन पुयशाचो पावस पडलो. भाजपा सयत हेर जायत्या राजकीय पक्षांनी आपली ताक वापरली, पण आपुणूच जिखतलो आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान विश्वास उक्तायलो. तिये मतदारसंघात मतदानाक सुरवात जाल्या. सकाळी 7:00 मतदानाक सुरवात जाल्ली तरी मतदानाक लोकांचो तितलोसो प्रतिसाद मेळचो ना. मतदारांक एक मास्क आनी सॅनिटायझर दिवन सुरक्षेपूर्वक मतदान करपाक प्रवेश दितात. मतदान हे पवित्र दान. ताकाच लागून हिमाचल प्रदेशांतल्यान मतदान करपा खातीर गोंयां आयिल्लो हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आलेकारान सांगलें. सोमारा सकाळी फुडें घरांनी अनगा आलेकार सांगातान राज्यपाल राजेंद्र आलेकारान वास्कोच्या माता शेंकडरी स्कुलांतल्यान बुथाचेर मतदान केलें. तालिगांव मतदारसंघान कार्मभाट वाठारांत मतदान करपाक लोकांची गर्दी आसा. सगळ्या बुथाक कोविडाची जतनाय घेतात. तशेंच सोशल डिस्टन्सिंग पाळून मतदारांक बुथाक प्रवेश दितात. टीएमसीची नावेलीची मतदारसंघाची उमेदवार वेलंका आलेमान मतदान केलें. लोकांक खबर आसा कोणाक मत मारपाक जाय. देखून नावेलीचे आनी बानावलेचे लोक योग्य उमेदवाराक मत दितले अशें वालंकान सांगलें.
आपूण निश्चितूच जिखतलो, लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसा, ही आपली निमणी वेंचणूक अशी आसलेल्यान चर्चिलान वारका मतदान केलें. जेजूच्या बेसावान आनी लोकांच्या विस्वासान निवडून येतलो असो विस्वास चर्चिलान दाखयलो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन आपल्या घरकान्नी वांगडा सकाळीं 9:15 वरांचेर मतदान केलें. आपली जेत निश्चित आसल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. भाजप महामारीन जितल्यो वायट परिणाम लोकांचेर केला तितलो कोरोना महामारीन करूंक ना असो आरोप विजयान केलो. भाजप पक्षान उद्देगीक वेवसाया खातीर पर्यावरण नश्ट करून सोडलां. ताळगांव मतदारसंघांतल्या बुथा क्रमांक 15चेर मतदानाक सुरवात. मतदाराचो बरो प्रतिसाद आसा. ताळगांव मतदारसंघांत मतदान करपी नागरिकांच्या मुखामळाचेर खोशी दिसून येता अशें नागरिकांचें म्हणणें. मतदान बुथार बरो आनी सुरळीत सुवादीन आसात अशें नागरिकांनी सांगलें. नागरिकांनी मतदानाक सकाळी फुडें हजेरी लायिल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडलें. हें मतदान केंद्र पिंक पुलिंग बूथ म्हूण वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. सकाळच्या सत्रांत केंद्राचेर दादल्याचे परस बायलांचें चड प्रमाण आसल्याचें दिश्टी पडलें. जाल्यार थळाव्या ज्येश्ठ नागरिकांनी सकाळीं मतदान करपाक प्राधान्य दिल्ल्याचें दिश्टी पडलें. ह्या वेळार कोरोनाचे नेम पाळून मतदान शांतिकायेन आनी शिस्तीन जालें. मतदारांनी तोंडाक मास्क घाल्ले तशेंच मतदान करच्या पयलीं सॅनिटायझराचो रावप सुरू आसलो. गर्दी जावची न्ही म्हूण मतदान केंद्राचेर भितर सरपाक एक वाट जाल्यार भायर वचपाक दुसरी वाट दवरलेली. कुंकळे मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार संतोष फळदेसायन सकाळीं सावन 10 वरांचेर मतदान केलें. सध्या मतदान करपाक ताकती ना तरी लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. पुराय विस्वास आनी आसा अशें संतोशान सांगलें. सांग्या मतदारसंघाचे भाजप पक्षाचे उमेदवार सुभाष फळदेसायन 10:30 वरांचेर मतदान केलें. आपल्याक बरो प्रतिसाद मेळला आनी आपलो विजय हो निश्चित आसा अशें ताणें सांगलें. अल्पसंख्या लोकां कडल्यान चड बरो प्रतिसाद मेळला अशें सुभाषान सांगलें. 3000 मतांनी वेंचून येतलो असो विस्वास सुभाषान दाखयलो. दाबोळी वाठारांतल्या लोकांनी योग्य उमेदवाराक वेंचून हाडचो. काँग्रेस उमेदवार विरियातो फेर्नांदेसान मतदारांक आव्हान केलें.
गोंयांतल्या तरणाट्याचे भवितव्य बदलपाक जाय आनी गोंयच्यो जमनीचो वांटोवपाक जाय जाल्यार काँग्रेसीक वेंचून हाडपाचो उलोय ताणें ह्या वेळार मारलो. आमची बुलेटीन अशीच चालू आसतली त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. ब्रेका उपरांत परत एक फावट येवकार. तर आतां आमचे वांगडा आसा आमचो सांखळेचो रिपोर्टर नरेंद्र तारी. तर नरेंद्र तारी, तुमी आमकां मातशें सांगशी की थंयसरलो रिव्यू वोटींग पर्संटेज हायेस्ट जाल्ली आसा सांखळेची. तर तुमी थंयसर सिट्युएशन कशें आहा पळय ताजो मातसो एक रिव्यू दिवशी. कितें जालां, सकाळी जेन्ना वोटींग स्टार्ट जालें तेन्ना तितलो रिस्पॉन्स नासलो, एकदम तुरळक वोटींग जाल्लें. पूण त्या नंतर 11 नंतर वोटिंगाक वेग येयलो. सगळीच कडेन वोटिंगाक ज्यो पयलीं सकाळच्यो लायनी नासल्यो त्यो त्या नंतर मागीर प्रत्येक बुथाचेर लायनी दिसूं लागल्यो. आणि सकाळी फुडें जे सांखळी मतदारसंघाचे आमदार आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येयले कोठंबी तेंचे ते मतदान करपाक. त्या वेळार तेंची पत्नी आसलेली सौ सुलक्षणा सावंत, तेंचे वडील आसलेले आणि बाकीचे सगळे थोडे कार्यकर्ते आसलेले. त्या वेळार त्यांनी सुरवातीक येवन चंद्रेश्वराचे दर्शन घेतले, बाकीच्या देवतांचे दर्शन घेतले आणि वोटिंग केले. आणि त्यानंतर त्यांनी तितून दुमत ना आणि ह्या वेळारूय सुद्धा भाजपचेच सरकार जातले असो तेंच्यांनी दावो केल्लो आसा. तर थंयच्या लोकांचो ताका घेवन प्रतिसाद कसो आसा? प्रतिसाद म्हणजे कशें आहा, अजून तशे सायलंट वोटर्स जे आसा त्यांचो कांय आवाज तसो कळना. पूण भाजप आणि काँग्रेस हे दोनूय पक्षाचे कार्यकर्ते आसा ते दोन्ही म्हणजे एकदम हिरिरीन असे भायर सरलेले आसा. एक वेळ खरें सांगचें म्हटल्यार सांखळी मतदारसंघात 12 उमेदवार आसा. पूण ह्या 12 उमेदवारान खरी जी लढत आसा ती काँग्रेसचे धर्मेश सकलानी आणि बीजेपीचे विद्यमान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पूण सगळीकडे तसो आवाज घेतलो जाल्यार दोन्ही पार्टीचे जे हे आसा कार्यकर्ते ते आपापले परीन कार्यरत आसा. आणि तेवटेन ज्या प्रमाणे डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा बीजेपीचेच सीट येतलो सांखळेत, त्याच प्रमाणे तेवटेन काँग्रेसीचे जे उमेदवार आसा धर्मेश सकलानी ते सुद्धा म्हणटा की ह्या वेळार परिवर्तन जातलें आणि सांखळी मतदारसंघान काँग्रेसचो उमेदवार निवडून येतलो म्हणटा ते. तर तुमी हेर मतदारसंघांनी कव्हरेज करतात, तो थंयसरलो रिव्यू कसो आसा? हेर मतदारसंघात म्हळ्यार फोंडा तालुक्यान आपल्या फोंडा मतदारसंघान खरें म्हटल्यार लढत आसा ती 4 उमेदवारां भितर. एक म्हणजे भाजपचो रवी नायक, काँग्रेसीचो राजेश वेरेकर, मगोचो केतन भाटीकर आणि अपक्ष जो उमेदवार संदीप खांडेपारकर, ह्या 4 भितर खरी लढत आसा, फायट आसा. पूण अपक्ष जर सोडलो जाल्यार तिनूय पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात ते व्हडा संख्येन काम करताले. त्या प्रमाणे पळोवंक गेल्यार अजून तसो हे कळना, कळना लोकांचो बाबा कोणाचे बद्दल कोणा बरोबर आसा ते. दुसरी गोष्ट कशी आहा, आता बद्दल सांखळी मतदारसंघात सांगला त्या प्रमाणे सकाळी 7 सुरुवात जाली तरी 9 पर्यंत तितलो प्रतिसाद नासलो. पण 9 नंतर हांगाय तसो फोंडा मतदारसंघात बऱ्योच लायनी लागलेल्या आसा आणि वोटिंग प्रोसेस असो संत गतीन म्हणजे व्यवस्थित चाललेलो आहा शांतपणान, अशें खंयसर तसो बोवाळ असो ना. दुसरी गोष्ट आहा ती प्रियोळ मतदारसंघात अटीतटीची लढत जी आसा ती हेचे भाजपाचे जे गोविंद गावडे आसा, तसेच मगोचे जे दीपक ढवळीकर आणि भाजपचे जे कार्यकर्ते असलेले पण जे नाराज जावन अपक्ष रावल्या संदेश निगळे, या तिघा भितर खरी फायट आसा. आणि हे आतापर्यंत तशें पळोवंक गेल्यार सगळ्यांत चड जे लायनी असलेल्यो दिसल्यो त्यो प्रियोळ मतदारसंघात दिसल्यो. तिसरो आसा मतदारसंघ तो मडकय आसा. मडकय ही स्ट्रेट फायट म्हटल्यार मडकईचो जो मगोचो आमदार आसा तो बिंदास आसा सुदीन ढवळीकर. तो म्हणटा फाटली जर 3 इलेक्शनां पळयलीं जाल्यार तिनूय इलेक्शनान तेजी वोटिंग मार्जीन वाडलेली आसा, मतदान टक्केवारी. तो म्हणटा ह्यावूय वेळार म्हणटा आपली मतदान टक्केवारी वाडटली. आणि विशेष सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वेळार फाटल्या तेंपाक तरी तो खंय तरी भोंवून वयतालो, पण हे सायडीन मडकय मतदारसंघात तो खंयच भोंवंक ना. तेणे आपले ते भाव दिलीप ढवळीकर आणि चलो आसा मितेश ढवळीकर तसे बाकीचे जे तेजे कार्यकर्ते आसा तेजेरूच सोडलेले आहा सगळे. आता फाटल्या वेळार प्रदीप शेट बीजेपीक रावलो, ह्या वेळार सुदेश भिंगी रावल्लो आसा.
सुदेश भिंगीचे जे कार्यकर्ते आसा ते म्हणटा आमी टक्कर दितले म्हणटा, पूण म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे हेजी सध्या टक्केवारी चड आसा सुदीन ढवळीकराची. तो जो मतदारसंघ आहा शिरोडा तो विद्यमान आमदार आपलो सुभाष शिरोडकर, त्यानंतर आपचो महादेव नाईक जो माजी मंत्री आसा, आणि काँग्रेसीचो जो आसा तुकाराम बोरकर, आणि बाकीचे हेर जे आसा अपक्ष जावं हे राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणा, हेंच्या भितर अशी फायट आहा. पूण थंय हांगा तशें कळना, पूण मुख्य म्हणजे दोन्ही फायट खरी जातली ती म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे लोकांचो जर कानोसा घेतलो तर महादेव नाईक आप आणि बीजेपीचो सुभाष शिरोडकर यांच्यातूच भितर फायट आसतली. लोक आता दोन पार जाल्ल्याक लोकांनी बरेच म्हणजे भायर सरून वोटिंग करपाक ताकतीक दवरलेली आसा. सांकळे सगळ्याकीन हायेस्ट पर्संटेज जाल्ली आसा वोटिंगाची, तर तेजो परिणाम कितें जातलो असो दिसता? परिणाम कसो आहा, एक तरी दोन हे आसा. एक म्हणजे लोक म्हणू शकता की बीजेपी जर पूर्ण जर तांकां बहुमत दिलें, आणि एक म्हणजे कसो आहा, सांखळी मतदारसंघान अजून पर्यंत खंयचोच जो आमदार आसा तो मुख्यमंत्री जावंक ना, आणि पयले फावट ह्या मतदारसंघात सर्वोच्च पद मेळयलें आसा. एक वेळ असो लोकांचो हे आसूंक शकता होरा की ह्या वेळारूय आमकां हे आपले मुख्यमंत्री पद आमकां मेळटलें ह्या मतदारसंघात, आणि तितून विकास जातलो अशी कांय लोकांची धारणा आसतली. दुसरी गोष्ट कशी आहा, मुख्यमंत्री जरी जालो प्रमोद सावंत तरी कांय लोकांचो बरोच एंगर आसा, कांय लोक नाराज जाल्ले आसा. त्यामुळे ते अशें सांगू शकता काँग्रेसीच्या लोकांचे की जे समर्थक आसा ती ह्या वेळार आमी बिंदास निवडून येतले, आणि भाजपाक क्लीन 22 जागो मेळच्योच ना अशें काय उघड उलयता काँग्रेसचे. त्यामुळे ह्या वेळार जर काँग्रेसीचो जर सीट येयलो धर्मेश सगलांनी जाल्यार ताका मिनिस्ट्री नक्कीच मेळटली असोय त्यांचो दावो आसा. म्हणजे प्रत्येक जण आपल्या दाव्याचेर ठाम आसा. त्यामुळे नेमके कोणाक वोटिंग जाला. आता दुसरी गोष्ट कशी आहा, तितून सायलंट वोटर्स जे आसा ते क्लीन आसा. जे म्हणजे क्लीन म्हणजे कशें ते कोणाचेच अज्ञान ना मध्यान. ते जे वोटर सायलंट वोटर आसा ते कोणाक मतदान करता तेजेर ही टक्केवारी रावतली, आणि तेजेर जैताचे हे आंकडो ठरतलो. नरेंद्र बाब, तुका देव बरें करूं म्हणटा आमकां ह्या बद्दल म्हायती दिल्ल्याक. कलंगूटचो उमेदवार मायकल लोबोन सकाळीं 10 वरांचेर मतदान केलें. तर आतां आमच्यो बातम्यो अश्योच चालू उरतल्यो. तुमी पळयत रावा गोमंतक TV.